नगर नियोजन खात्याच्या कलम 39A आड पुराय गोंयांतल्यान पणजे खात्याच्या कार्यालया मुखार शुक्रारा लोकांनी आंदोलन केले। सरकारा आड लोकांनी निदर्शनां केली। उच्च न्यायालयात ह्या कलमाची सुनावणी निमण्या टप्प्यात प्रलंबित आसतना सरकारान बेगोबेग कलम फाटीं घेवपा खातीर तांत्रीक प्रस्ताव सादर करचो अशी मागणी लोकांनी केली। आपल्या मागण्यांचे निवेदन TCP खात्याक सादर केले। 15 दिसांच्या भितर लेखी जाप दिवपाची मागणी केल्या। तशेंच थारिल्ल्या वेळा भितर समाधानकारक प्रतिसाद मेळूंक ना जाल्यार आनी घटनात्मक आव्हान उच्च न्यायालयात प्रलंबित आसतना कलम 39A खाला फुडली कारवाय केल्यार कायदेशीर पर्यायाचो आदर घेवपाची शिटकावणी इनाफीज इनाफ संघटनेन दिल्या। Section 39A of the Act permits individual landowners to seek changes in zoning irrespective of the zoning prescribed under RP 2021, including conversion of land from eco-sensitive zone 1 and 2 to settlement zone. The cumulative effect of such individual approvals fundamentally alters the regional plan without following the statutory process prescribed for amendment of the plan itself. Separately, approximately 1,000 applications seeking relaxation of the floor area ratio and building heights beyond the limits prescribed under the building regulation were processed on a case-by-case basis. We understand that such approvals have ceased following proceedings before the Honorable High Court. The Regional Plan 21 is not a private document. It does not belong to Vartika Dagur, who is the chief town planner. It belongs to every citizen of Goa. It is a plan which says, anga sheta ami dortali, anga dongar ami ashet dortale. In this patar areas, the sadas we will keep in this way. Jungle also ami dortalo. This is a plan which by law says that 82% of Goa has to be blocked from development. 82%. पण म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय, एक TCP डिपार्टमेंट आख्या गोंयकारांक अशेंच कितें तरी करून उडयतले अशें दिसता तुमकां, आनी आमी आयकतले? आयकचे ना। म्हणटकीच जबाबदारी आता सगळ्याची वाडटा। हांगा कितलेशे म्हाका सरपंच दिसता, कितलेशे पंचायत दिसता, आमच्या साऊथ गोंयचे चड करून जांची म्हजी वळख आसा ते दिसता। आमी पंचायत लेवलाचेर एक नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू करपाक जाय। गांधीजीन जसो नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू केल्लो तसो प्रत्येक पंचायतीन जर नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू केलो आणि तुम्ही कितले 39A केसी हांगा पास करा, आम्ही लायसन्स दिवचे ना। आंदोलकांनी केल्ल्यो मागण्यो। कलम 39A अंतर्गत कसल्योच नव्यो सुचोवण्यो वा राज्यपत्रांतली प्रसिद्धी बेगोबेग थांबोवची। फुडाराक न्यायालयान कलम 39A वा ताच्या खाला दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर थारायल्यार सरकारान आदली कायदेशीर स्थिती परतून हाडपाची जापसालदारकी स्वीकारची। कलम 39A चालीक लायल्या उपरांत मेळिल्ल्या, प्रलंबित आशिल्ल्या, शिफारस केल्ल्या आणि मान्य केल्ल्या सगळ्या अर्जांची एकत्रित भौशीक नोंद पारदर्शकतेच्या हितांत उजवाडाक हाडची। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।